तुका आमचे मोरे तुझे सोबीत आमकां भोव राव तूं आमचे सोवे तुझे जिवे उदो तुवे जिवे उदो सासरवापी उदोगाने बुद्धीना उद्वंगारणी बुद्धीना सगळेच तू चलो सगळेच तूं सोलो तुझे जिवे उदो तुवे जिवे उदो सासनाक वरची झोव उद्वंगारणी बुद्धीना सगळेच तूं सोलो हालेलुया हालेलुया I worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shandara Babara Kalabarada, Shandara Kalabarada Kalabarada, Shandara Kalabarada Kala Jesus, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आणि कोणाक एकले हाका आसा पळय एक लंप आसा ते हांगा ह्या जाग्यार एक लंप आसा ल्हानशें लंप आसा ती मस्त भियेता केन्ना केन्ना हे लंप पेन येता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हे चेक करा तुमी ते लंप सगळ्यान जेजून कान उडयलेले आसा जेजून सगळे सुटका दिल्ली आसा त्या लंपात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बसया आमी आज एक मेन टॉकान घेता खुटाम द फॅमिली फर्स्ट God is telling his family, praise together, they will stay together. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जर कुटुंबात माग नाही ना जर कुटुंबात एक घोव बायलां सांगता मागना बायल तिशीन पळोवन न्हिदता घोव इशीन पळोवन न्हिदता मदें कोण न्हिदता सैतान न्हिदता तुमकां लागीं हाडून सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कुटुंब देवान स्थापित केल्लें जावन आसा Ephesians chapter 3 verse 15 एफेसकाराची चीट 3 अवस्वर 15वें वचन देवान हे योजन केल्लें जावन आसा तुमी सेक्शुअल डिझायर्स खातीर मात तुमी काजर जाल्लेत न्हय ह्या थोड्या दिचे गम्मत मारूंक तुमी काजर जाल्ल्यात न्हय तुमी लॉंग लायफ आसा जे ह्या संवसारांत म्हणून देवान केल्लें योजन जावन आसा Ephesians chapter 3 verse 15 says कोणी मेल्ल्यार वाचा 3:15 Ephesians 3:15 बस हांव तो सर्गीचो बाप स्वर्गार आले पाय ऐका प्लीज स्वर्गार आणि पृथ्वीवर असलेल्या सगळ्या वर्जेच्या घराण्याचो आरंभ कुटुंबाचो आरंभ जाला थंय सर्गींच्या राजांत देवाचें उतर सांगता Ephesians chapter 3 verse 15 पळया सांग वाचता हांव परत स्वर्गी आनी संवसारी प्रेज द लॉर्ड
सक्कर सांगा स्वर्गी आणि पृथ्वीन सगळे कुटाम हर एक कुटाम ताचे तावन नाव घेता ताचे तावन नाव घेता कोण तावन वो कोण जेजू तावन नाव घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर तुझे कुटाम कोणे रचलेले देवान रचलेले तुका बायल कोणे दिलेली देवान दिलेली तुझो घोव कोणे दिलेलो जावं पुरो तो पिवडो जावं पुरो कितेंय जावं देवान तुका दिला जाल्यार ताच्या आत्म्याचे लॅक तुवें भायलेन दिवंक आसा भायलेच्या आत्म्याचे लॅक त्या घोवान दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड एखाद्याला बायल मागण्यांत आसून घोव नासकता जाल्यार तूं अकाउंटेबल दॅट सोल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुवें ताका कशें म्हणी मागून ताचे खातीर मागून ताका परिवर्तन करूंक आसा मोरच्या पयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कुटाम म्हळ्यार घोव बायलां म्हळ्यार तितले खेळची गजाल न्हय ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक हांव सांगूंक शकता आमी लग्न जावन पोर मे 33 कंप्लीट जाली 33 इयर्स म्हाका थोडे तरी एक्सपिरियन्स आसतले न्ही 33 इयर्सांनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जावं पुरो म्हज्या की चड तुमी लग्न जाल्ली म्हज्या की चड वर्सां आसूंक पुरो या म्हज्या की ल्हान वर्सां आसूंक पुरो पूण मॅरेज इज द सेम सॅक्रमेंट इज द सेम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुवें दुसरे सक्रमेंत घेवनाय या हांवें दुसरे सक्रमेंत घेवना सक्रमेंत दिल्लो पवित्र आत्मा तुजे थंय वावर करता तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय वावर करता आमी सकड एकच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डिफरन्स ना तुमी दोर काणगे डिफरन्स म्हणून कितलो गवाची सोकत आसा पळय देवान दिल्ली तितलीच बायलेक सोकत दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतांच्या काळार इल्ली बायलांक चड सोकत दिल्या देवान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक हे बेवडे जाल्यार घर ती चलयतात ते बेवडे जाल्यार भुरग्यांक ती एज्युकेशन दितात सगळें ती पळयतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागण्यांत आसात मू रोजार करतात मू जर तुमी सोरो जावन दी बियर जावन टच करूं नजो प्रेज द लॉर्ड सोरो बियर या अल्कोहोलिजम असलो वायन टच केल्यार तुजे थंय पवित्र आत्मा वस्ती करिना तुज्या लग्ना जिवितांत पवित्र आत्मा वस्ती करिना तुजें लग्ना जिवीत फकत ते संवसारी लग्न जातलें सर्गींच्या राजान तें तुटून पडटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हाका केल्लें तेन्ना 1998 कळ्ळें हें पुरा सारकें करीत जाल्यार म्हजें लग्न बरें जायचें आज तुमी कितलोगी वेळ घोळटात तुमी 2 शिफ्ट 3 शिफ्टी घोळटात 24 आवर्स घोळटात तुमी दूड वाडटात कोणाच्या बऱ्या खातीर भुरग्यांच्या बऱ्या फाल्यां जावच्या खातीर वय की न्ही जर तुमी वायट करता जाल्यार तुमची भुरगीं वायटाक पायतलीं तेन्ना तुमकां कितें जातालें कशें भोगतलें तुजो पूत वायटाक गेलो तुजी धूव वायटाक गेलो जाल्यार तूं कितें जातालें तुका यू आर हॅपी then what is the use of your marriage life कितें बरें केलें तुवें मॅरेज जावन देवाक तुवें दुखयलें पवित्र पुस्तक सांगता मालाकी ग्रंथ सांगता तुमी म्हजी वेदी दुखांनी भरतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी वाचया मालाकी चॅप्टर 3 मालाकी चॅप्टर 2 वर्सेस 14 या 13 आता आमी वाचया घोव बायलां कितें करतात पळया आज तुमी देवाक दुखयलां गी आज देवाक तुमी बेजार केल्लेलें आसा गी तुमच्या लग्न जिवितांत देवाचें स्थानमान आसा गी पळया देव कितें सांगता पळया मालाकी ग्रंथ चॅप्टर 2 वर्स 13 ऑनवर्स त्या भायर हेंय तुमी करतात तुमी सर्वेस्पराची वेदी दुखांनी भरतात प्रेज द लॉर्ड तुमी सर्वेस्पराची वेदी हॅलो कशें भरतात संतोषान भरतात गी दुखांनी भरता म्हणटा सर्वेस्पर देव तुमी म्हजी वेदी दुखांनी भरतात तुमी रडतात विलाप करतात कित्याक तुमच्या अर्पणाक तो लक्ष दिना तुमची बली तो स्वीकार करिना तुमचे मागणे तो स्वीकार करिना देखून प्रॉब्लेम येतात घोव बायल येता घोव बायला मध्ये डिस्प्यूट जाता एकामेका मोग करूंक जायना भुरग्यांक मोग दिवंक जायना भुरगीं तुमी वायट वाटेक येतात भुरगीं वायट वाटेक येतात हें पुरा करता म्हणटा सर्वेस्पर देव
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या हातांतले कितेंय तो बरें मानून घेना. तुम्ही विचारतात कशें? तुम्ही विचारतात कित्याक सर्वेस्पर तुझे आणि तुझ्या तरणाटपणाच्या पत्नीमध्ये या तुझ्या तरणाटपणाच्या पतीमध्ये साक्ष जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हांवें तुम्ही विटनेस घालतात मग एंगेजमेंटा विटनेस घालना ते घालतात की हॅलो घालतात की तेन्ना सर्वेस्पर देव सिग्नेचर करतात एंगेजमेंट. मॅरेजाच्या पयले एंगेजमेंट येता. एंगेजमेंटांत जेन्ना तूं साक्ष घालून एक सिग्नेचर करता जाल्यार जेन्ना तूं सर्वेस्पर देव तुज्या एंगेजमेंटाक मोर मारता, सील करता. यू आर एंगेज्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक पळया कित्याक सर्वेस्पर तुज्या आनी तुज्या तरणाटपणा पत्नी मध्ये साक्षी आसलो आनी तुजी सांगातीन तो तुजो सांगाती. करारा वरवीं ती तुजी पतीन तो तुजो पती जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड. पळय वर्ड ऑफ गॉड आसा मुगोच्या भावा आनी भयणी. क्लियर इट इज रिटन इन द बायबल. पळया कूड आनी जिविताचो श्वास आसलेली एकत्र रचना केली सर्वेस्परान न्हय. प्रेज द लॉर्ड. त्या बायलेक रचले कोणे? दादल्याक रचले कोणे? देवान. देवाची रचना आमी. तर आमी कितें सोदता? कितें करूंक सोदता? कशें आमचें मॅरेज लायफ आमची फॅमिली आमी कशी चलोवंक सोदता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कुटुंबाची स्वता आसात. ट्रूथ ऑफ द फॅमिली. कितें ट्रूथ कितें सोदये? जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 27-28. उत्पत्तीचे ग्रंथ पयलो अवस्वर 20:7 20:8 वाक्य अशें सांगता. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमकां कोणाच्या सारक्याचें केलें? देवाच्या सारक्याचें न्ही गे. तर तुजो नवरो तर देवाच्या सारक्याचो न्ही गे. तर तुजी बायल देवाच्या सारक्याचें न्ही गे. तर कशें तुमी एकामेकाक इन्कार करतना देवाक इन्कार करले बरी जायना गे. हॅलो जाता की ना? ओके आसात कित्याक तुमी? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 दादलो आनी स्त्री करताना तांकां रचली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 6 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 6 देखून या फुडें ती दोगांय बगर ती एक जातली. प्रेज द लॉर्ड. लग्ना दीस सांगता न्ही उतर हे देवाचें उतर वाचताना याजक ती आसतना तुमी दोगांय एक जातल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी ह्या पासत देवान जोडी केला त्या मनशान मोडिना जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मॅरेज हें सगळें देवान केल्लें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. इज अ प्लॅन ऑफ गॉड. देवाचें येवजण जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कीर्तनाचो ग्रंथ स्तोत्र गीत सॅम चॅप्टर 68 वर्स 6 68 वर्स 6 देवाचें उतर सांगता. हांव तांकां बायल आनी भुरगीं तांकां हांव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी चिंती नाका देव केन्नाय दादल्या कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. ओल्ड टेस्टमेंट दादल्या कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. पूण न्यू टेस्टमेंट जेजू सगळ्या कडेन पयले स्त्रियां कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगदलेच्या मरये कडेन उलयलो वय की न्ही. कितल्यो स्त्रियो जेजूचे पुरा गुरजो कोण तिरसिताल्यो? स्त्रियो तिरसिताल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज मागण्या आयल्या रितीर आयल्या सगळे जाणां कोण आसतात? स्त्रियो आसतात. दादले नाका तांकां कांय नाका. थोडे मात्र आयल्यात ते कोण पिडेस्त जाल्यार मात्र येतात दादले. पिडेस्त जाल्या उपरांत बरें आसता न्हय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमचे दादले पिडेस्त जावन रेतीरेक येजे की या पिडेस्त जावच्या पयले रेतीरेक येवंक जाय. कशें? विच इज द बेस्ट थिंग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे एक मंगळुरांत एक बोर्ड घालेलो आसलो केन्नाय म्हाका पळोवंक दिसतालो. आतां तो काडला. प्रेज द लॉर्ड. थंय सांगला मोत सुखच्या पयले तुवें मतीर येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुजी मोत सुखच्या पयले तुवें मोतीर येवंक जाय. मोत सुकयल्या उपरांत तुजे खंयचे पाट काडटात म्हणून कळना. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें करता तुका?
कळना देखून मोतीर येवंक जाय मोत सुकच्या पयले पिडेस्त जावच्या पयले देवा तें येवंक जाय त्या जाल्यार पिडा येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुरा जाल्या उपरांत तांकां खाण घेवन हांगा हाडचें काले कितें फायदो देवान बरें केल्यार बरें ओके त्या देवाचेर होंदून आसा प्रेज द लॉर्ड पूण तुमच्या दादल्यांक तुमच्या बायलांक केन्ना तरी एक वर्साक एक तरी रेतीर भुरग्यांक खाण घेवन तुमी करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें एका टिमांत वावर करता म्हळ्यार आमचे डायसिजन टीम आनी त्या टिमांत एक आमचो एकलो चेअरमॅन आसा म्हज्या टिमान आनी चेअरमॅन तो कालें करता म्हळ्यार वर्साक एक फावटी सगळी फॅमिली भाव भयणी तांची कुटुंब तांची भुरगीं सगळीं रेतीरेक येतात ती सादारण एक 60 जाणां जातात एक फॅमिली 60 जाणांक सपरेट रेतीन कोणा वटेनी 60 जाणांक सपरेट रेटीन फादर वाल्लुरान दिता सपरेट रेटीन फॅमिली रेटीन हर एक वर्साक एक फावटी वचोंकूच जाय आनी एक भाव डॉक्टर मंगळुरांत सर्वीस करता डॉक्टर ताची बाल ताची भुरगीं डॉक्टर सगळी फॅमिली सांगाता वचून रितीर करतात आमी खंय सांगाता मेळचे फेस्तांक लग्नाक गमत मारूंक सरप येवंक देवाच्या घरा सांगाता ना आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इल्लीशी जाणवाय आमी उपयोग करूंक जाय इल्लीशी जाणवाय सगळीं भाव भयणी कितें आसात पयले एक वर्साक एक तरी क्लोज रेट्रीट तुमी करूंक जाय आज 3 दीस तुमी रेट्रीट केले तुमकां कितें फायद्याचें पडलें गे तुमकां लुकसाण जालें प्रेज द लॉर्ड कितल्यो संगती तुमकां कळल्यो वैगिने हॅलो प्रेज द लॉर्ड आतां ह्या उतर तुमी आयकून तुमचें लग्न जिवीत तुमचें कुटुंबा जिवीत तुमच्या भुरग्याचें जिवीत शाबीतायेन तुमकां व्हरूंक जाता की जायना हॅलो अशें नाका जाप दिया प्रेज द लॉर्ड जाता की जायना जर आनी मुखारी तुमी सारकें जायना जाल्यार ती पेट्याक एक शिमटी आसता न्ही हॅलो पळयल्या तुमी काले म्हणटात पेटो म्हणटात ती नळी आसता न्ही फुंकची नळी तातूंत घाल्यार 1 म्हयनो दवरल्यार काडटाना शिमटी काले जाता वांकडी जाला तशें तुमचें जिवीत तशें जाता वर्ड ऑफ गॉड कितें आयकलें कान घेया रिपेंट योरसेल्फ कम टू द लॉर्ड एंड मेक योर लायफ होली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डिस्टर्ब करनाका तुमची कुटुंब तेन्ना तुमची भुरगीं सुफोड जातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर म्हणचे म्हज्या पुता खातीर माग म्हजो पूत तसो जाला म्हजो धूव अशें जाला आज धूव कोणाक सांगाता आसा लिवींग रिलेशन तुमकां कितें जाणा तुमी हांगा आसात तुमच्या भुरग्यांक UK आनी खंय एज्युकेशन धाडटा आनी खंय इंडिया भितर एज्युकेशन धाडटा ती काले करता तुमकां गोत्तू ना जर तुमी देवाच्या प्रोटेक्शना खाला आसात जाल्यार तुमची भुरगीं देवाच्या प्रोटेक्शना खाला आसतात तांकां कितेंच करूंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी मागीर येवन मागा भुरग्या खातीर मागा ना फायदो ना देव आयकना म्हणून आयकतलो पूण तुमी पयले देवा थंय संपूर्ण तरान येवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं देवा थंय संपूर्ण तरान येताय जाल्यार खंडीत देव तुज्या भुरग्यांक फाटी हाडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर तूं 50% येताय जाल्यार तुजी भुरगीं 50% मात येतली कशें तुजें सरेंडरनेस आसा तशें देव तुज्या जिवितांत कुटुंबान काम करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उत्पत्ती ग्रंथ सांगता आमकां जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 24 देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी बायलेक एक करतलो ती दोगां एकच जातलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कीर्तन अशें ग्रंथ सांगता स्तोत्र गीत 127 वर्सेस 3 साम चॅप्टर 127 वर्स 3 प्रेज द लॉर्ड भुरगीं सर्वेश्वराचें देणे प्रेज द लॉर्ड सकयर सांगा भुरगीं सर्वेश्वराचें देणे खुशीचें फळ ताचें दान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भुरगीं देवाचें देणे खुशीचें फळ ताचें दान प्रेज द लॉर्ड आज हांगा फॅमिली आसा पळय ताका 6 जाणां भुरगीं आसात गॉड व्हडलें ब्लेसिंग तांकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक तुवें लग्न जावचें म्हळ्यार तुमी देवाचें काम करूंक वेचें
देवाचें काम केलें क्रिएशन. गॉड इज क्रिएटर. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमकां तें काम दिवचें, देवान करचें काम तुमकां दिवचें. तुमी क्रिएट करा, भुरगीं करा, त्या भुरग्यांक हांव पोसतां. प्रेज द लॉर्ड. आदी तुमी आतां व्हडलीं जाणां आसा. तुमच्या आवय बापाय कितलीं जाणां भुरगीं आसलेलीं? हॅलो, 7, 8, 10 न्ही? म्हज्या आवय बापायक 10, हांव 10, नंबर 10. तेन्ना काही काम नासलेलें. बेसाय करून कितें बेसाय करून गाद्यान काम करून आमकां भुरग्यांक पोसून येता न्ही. आतां आमकां एका भुरग्याक पोसचें, कोणें पोसचें, कोणें करचें? तुका देवाचेर विश्वास ना, देवाचेर भावार्थ ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुवें चिंतचें सगळें तुवें करचें म्हणून ना, तुवें करचें न्ही. भुरगीं तुजी देवाची देणें ह्या संवसाराक हाडूंक प्रयत्न. ओके, कांय प्रॉब्लेम आसा? तुमकां कांय लायफाक कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ओके, नो प्रॉब्लेम, गॉड विल फॉरगिव यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजें जिवीत पयलें. जर तुज्या जिवाक कितें आपाय आसा, तुज्या जिवाक कितें डेंजर आसा, ह्या दोग भुरग्यां तेगा भुरग्यां उपरांत तुमकां डेंजर आसा, ओके, नो प्रॉब्लेम. देवाक कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. तो तितलें तूं भुरगीं दिता, चड दिना. प्रेज द लॉर्ड. मस्त बुड्यो असो करता मगोच्या भावा आनी भयणी. आमी चिंता एका दिसाच्या भुरगें जाल्यार तुज्या गर्भांत आसा, ताका जीव आसा, ताचे ते आत्मा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Isaiah 44 verse 2. Isaiah chapter 44 verse 2 कितें सांगता पळया. कोणें जीव दिवचो आमकां? देवाचें उतर सांगता Isaiah chapter 44 verse 2. सर्वेस्परान तुका रचलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्परान तुका रचलां, आवयच्या गर्भांत तुका आकारलां आनी तो तुका आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेल्ले गी कोणाक तुमी वाचा 44 verse 2. जाणें तुका रचला आवयच्या कुसव्यांतावन, ताणें तुका आकारला, जाणें तुका आकारला, जो तुज्या आदाराक पावता तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. भिवू नाका. जाकोबा सांगलें आतां तुजें नांव घाला. बायबल वाचतना आमचें नांव घालूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. भियो नाका. तुजें नांव घालें. भिये नाका मानवेल. हांवें तुका फुडें वाच. म्हज्या सेवका हांवें तुका विसरून काडला. जशरुना म्हळ्यार ते चितळ आसा न्ही, चितलाचें पील जशरुना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चितळ ते पील घाल्ल्या परत तक्षण उडी मारून धांवता. प्रेज द लॉर्ड. तूं तशें जावन आसाय म्हणटा. तर कोणें तुका रचला? कोणें तुका आकार दिला? तर आवयच्या कुशवान कोणाचो हात गेल्लो? आतां एक आकार करचें जाल्यार कितें रचचें जाल्यार तुजो हात वचचें की नाका? तें काल म्हणे स्केच करीचें की नाका? तर हात कोणा गेल्लो? कोणाचो हात गेल्लो तुज्या आवयच्या गर्भांत? देवान तुका रचलेलो, देवान तुका आकार दिल्ले. तुका चेडो जावन देवान तुका रचलेलें. तूं देवाचें, तूं संवसाराचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान तुका रचलेले. देखून देवाक पहिले स्नान मान दी, देवाक गौरव दी, देवाक तूं आराधन कर, देवाची स्तुती कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका जाय जाल्ले बरी करच्याक देवान तुका ह्या संवसाराक हाडूना. तुका जाय जाल्ले करी मजा मारच्याक देवान तुका संवसाराक हाडूना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून कुटुंब जावन आसा देवाचें रसन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एका दादल्याचें, हर एका स्त्रियेचें रक्षण जावन आसा देवाचें रक्षण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मुखार फुडें कितें सांगता? मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 19 verse 8. मॅथ्यू वांजेल 19वर 8वें वचन सांगता. जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमच्यात कुशेक लबदल्ले
देखून मोइजेन तुमकां आपल्या बायलांक या दादल्यांक सोडूंक तुमकां परवानगी दिल्ली, पूण आरंभात हांव तशें नातलेलें. प्रेज द लॉर्ड. आरंभात हांव तशें नातलें, आतां ते ना. ना, तुज्या बायलेक तुवें सोडच्याक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां कितें घोवाची जबाबदारी कितें? घोवाची जबाबदारी देवाचें उतर सांगता एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 25-26. दादल्यांची जबाबदारी बरोवन घाला. आनी एटलिस्ट बायलां म्हणी बरोवन काडून घेन तांकां सांगा घरा वचून, तांकां बरोवची परवना पळय. प्रेज द लॉर्ड. दादल्यांची जबाबदारी हेडिंग घाला. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 25-26. पयले दादल्यांनी आपल्या बायलेचो मोग करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्लियर सांगता पळया. पतीनो क्रिस्ताक पवित्र सभेचो मोग केलो. क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दुसरें, दादल्यांनी आपल्या बायलांक संतोष दिवंक जाय. कितें दिवंक जाय? कितें दिवंक जाय? कितें दिवंक जाय? आज बायलां कडेन विचारल्या तांकां तर 16 इयर्साचो मोग म्हणटात काजारी लग्न, ह्या बायले कडेन आसा विचारल्यार ताचो मोग कितलो मेळ्ळा म्हळ्यार एक 10% मेळून आसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायलां कितें म्हळ्यार कोणा कडेन कांय मनीस सांगतात आनी काळजांतल्यान बरा भायर काडटात. बायलां सांगतात, उलयतात. हे दादले कोणा कडेन सांगना, ताच्या बदलाक पॅग बिकान घेवन बसतात. टेन्शन पयस करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, संतोष दिवंक जाय. गादीचो पुस्तक प्रोवर्ब्स चॅप्टर 5 वर्स 18. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 5 वर्स 18. तुज्या तरणाटपणाच्या पत्नीचो तुवें संतोष दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती तुजे तावन पयल्या बायले कडेन विचारूंक जाय, तूं म्हजे तावन कितें अपेक्षीत आहे? कितें अपेक्षीत आहे तें तूं ताका दिवंक प्रयत्न कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरें, तूं तुज्या बायले थंय विश्वासी जावंक जाय. मलाकी चॅप्टर 2 वर्स 15 वडोल वाचलें. आपल्या तरणाटपणाच्या पत्नीक कोणून तूं विश्वासघात करिना जावं दी. कितले जाणां पर एक अमेरिकाचे एक दादल्याक अमेरिका धाडला आनी ते बायलांक ल्हान भुरगीं आसा, कितले सोबीत जोडे, आनी तो कोणेक एका दुसऱ्या बायलेक काडून घेवन थंय मजा मारती आसा अमेरिकान. हे हांगा रडता, रडता, कितले रडता. विश्वासघात, विश्वासघात केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कले असले ओले संगती बायलांनो तुमकां ओल्यो संगती दादल्यांचे खंय रॉंग कनेक्शन आसा जाल्यार तुमी मागा, तुमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करा, अँड एवरी रॉंग रिलेशन आय विल डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. कमांड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चौथे, शिकोवन दिवंक जाय. शिकोवन 1 Corinthians chapter 14 verse 35. 1 Corinthians chapter 14 verse 35. दादल्याची जबाबदारी पळया. पूण सडीत कांय जण जावंक ती बायल आशेत जाल्यार ताका तो शिकोवन दिव. प्रेज द लॉर्ड. दादल्याक ते कांय गोत्तू ना जाल्यार वर्ड ऑफ गॉड काले शिकोवन दितलो तो. हॅलो. ह्या पयले दादल्यान बायबल वाचूंक जाय, बायबल प्रॅक्टीस करूंक जाय. दादल्यान मागणें करूंक जाय घरान. दादल्यान हात वयर उबारूंक जाय म्हणटा सांत पावल. आमच्या पुरा गांवांनी कितें बायलांनी मागणें शिकोवचें, रोजार करचें पुरा बायलांनी. दादले बुगेत बसतात. ना, दादल्यांनी मागणें करचें. आज तो कोण तुमी दादले लग्न जाल्ले आसा जाल्यार तुमी मागणें शिकया तुमच्या घरा. रोजार स्टार्ट करा तुमी. तुमचो अधिकार खाण घेवन बायलांक दिनाका. मागणें करचो अधिकार दादल्यांक देवान दिल्लो आसा पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागणें शिकोवन दी. दादलो मागणें शिकोवन दी. सांत पावल सांगता दादलो आपले नितळ हात मागण्यांत उबारून दी. ते जाल्यार तुज्या मागण्या आयकूंक कितें अडखळ आसची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. फिफ्थ, 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. तेच बरी तुमी गोवानो स्त्री दादल्या प्रात अस्कत म्हणून तुमी उगडास दवरूंक जाय. आनी
त्या बायलांक तुम्ही सुदारसून जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. एक बायल लग्न जावन तुझ्या घरा येताना तुझेर कितल्याची होप्स दवरून येता. आपल्या आवयक सांडून, आपल्या बापायक सांडून, आपल्या भाव भयणीक सांडून तुझेर विश्वास दवरून येता ती. जर तूं तिका बोग दिवंक शकनाय, जर तिका ती दिवंक शकनाय, तिका तूं तिचे कॅरकान घेवंक शकनाय जाल्यार तुवें तें लग्नाचो सक्रामेंत घेवन कितेंच फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुवें उगडास दवरूंक जाय ती अस्कोत स्त्री म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी 6th, दादल्यानो आपल्या बायलेक मान दिवंक जाय, गौरव दिवंक जाय. 1 Peter chapter 3 verse 7, पेद्रूचे पयली चीट 3रा वासवार 7वें वचन सांगता, तुमचे सवय एकच जिविताच्यो देण्याच्यो सादा जिणती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. हाचे वरवीं तुमचे मागणे फळादीक जावं खंयचीच अडखळ आसची ना. प्रेज द लॉर्ड. इन्सल्ट करनाका तुमच्या बायलांक, गौरव दिया, मान दिया. ते जाल्यार तुमचे मागणे देव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळया, एक बायलेक तुज्या मान दिल्ल्या वरवीं देव तुज्या मागणे आयकता. प्रेज द लॉर्ड. आतां समजुया 6 पॉयंट दादल्यांक सांगले. प्रेज द लॉर्ड. आनी बायलांची जबाबदारी कितें? आतां हांची तोंडां पळय नमोण जालीं. आतां दादल्यांक इतलें सांगलें, आतां बायलांक इतलें सांगता कोण ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायलेची जबाबदारी Ephesians chapter 5 verse 22. हे पुरा वर्ड ऑफ गॉड हांव म्हजेतल्या कितें सांगना मगोच्या भावा आनी भयणी. भयणांनो ऐका तुमी कोण लग्न जाल्लीं आसात. Ephesians chapter 5 verse 22. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी सोम्या काल जातात की? कितलीं जाणां सोम्याक काल जायना, देखून गोवाकी काल जायना. सोम्याची तूं वळख ना तांकां, तर गोवाची खंय तावन वळख आसची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 2 संगती बायलांनो आनी दादल्यानो दोन वर्ड आमचे कडेन नासल्यार आमी विण जाता उलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दादल्यांनी फस्ट जावन, ह्या बायलांनी फस्ट जावन फस्ट सॉरी म्हणूंक शिकचें खंय. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका पूण जायनातलें सॉरी म्हणूंक. बारीक भितर हर्ट जातालें सॉरी काल्या म्हणचे बायल न्ही ती म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण सॉरी म्हणूंक जाय आमी कांय भाग्यवंत न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दादल्यांनी आपल्या बायलांक सॉरी म्हणूंक जाय आनी चूक जातना बायलांनी आपल्या दादल्यांक सॉरी म्हणूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आजकालच्या डिक्शनरी आसा न्ही, तातूंत बायलांक सॉरी म्हणलो वर्ड ना गे काडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी चड जावन आनी एक फॉरगिव मी म्हूण सांगूंक जाय गे. चूक जाल्यार फॉरगिव मी तितलें सांगूंक आमकां जायना एक एक फावटी. कित्याक आमकां हर्ट फिलींग जाता, आमकां युगो प्रॉब्लेम जाता, आमकां तें प्रायड आसा न्ही तातूंत प्रॉब्लेम जाता. प्रायड PRID डोंट प्रॉब्लेम. PR एक प्रॉब्लेम न्ही, I प्रॉब्लेम. हे आई आसा पळय ते स्ट्रेट आसा, खंय बाग गोड ना, स्ट्रेट प्रायड. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें तिताक बरयलेली चीट टिटस चॅप्टर 2 verse 4. मोग करूंक जाय. तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्यांचो आनी भुरग्यांचो मोग करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पळया, एक दादल्याक आपल्या स्त्रियेतान मोग मेळना जाल्यार तक्षण तो खंयच्या मनी सायटाक येता. हे दादल्यांचे प्रॉब्लेम हे. जर बायलां तावन मेळसो मोग तांकां मेळना जाल्यार आमी मागीर सांगता म्हजो दादलो दुसऱ्या बायले सांगत आसा, ताचे खातीर चॅट करता, हाचे तावन वॉट्सॅप मॅसेज येता, तें करता. जर तुवें तुजो मोग परफेक्ट रितीन तुज्या दादल्याक दिल्लो जाल्यार आज तो तशें जातो ना. ताका एक जावंक थूय कारण जावयेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूंय कारण जावयेत मगच्या भावार भयणी. सांगून सुलभ आमकां, पूण आमकां जिवंक बारीक आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तरणाट्याच्या बायलेक कोणांत मोग करनाका म्हूण सांगनाकात, मोग करा तांचो. 3rd Ephesians chapter 5 verse 33. Ephesians chapter 5 verse 33. पत्नींनी आपल्या पती ते मानान चलोवंक जाय, मान दिवंक जाय, गौरव दिवंक जाय.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कसे आहे या होली चर्च असा त्याचे हेड द जीसस इज द हेड ऑफ द होली चर्च. प्रेज द लॉर्ड. तसे बायलेचे हेड दादलो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. दादलो आपल्या बायलेचे मस्त. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुम्ही माथ्यार कान घेऊन बसू नका. वर्ड ऑफ गॉड सांगता ते मस्त. प्रेज द लॉर्ड. देखून फोर्थ तिथं बरयलें पत्र दुसरो अवस्वर पंचमे वचन. इट इज चॅप्टर 2 वर्स 5. घरदार सांबाळतेली बायलां जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. घरदार सांबाळतेली आनी दादल्यांक कालती जायशी तांकां ती शिकोव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. घरदार सांबाळतेली बायलां जाय गे. आज सर जावन थोडे दादले आसा दादले सांबाळतात बायलां ते वणी तेंचे भितर एडजस्टमेंट कांय प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि फिफ्थ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 11. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 11. गादीचं पुस्तक म्हणणं प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 11. आपल्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडनासतना पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बायलां कडेन बरे ट्रिक्स आसात. एकच उतरान त्या दादल्यांक बोल्ड करून सोडी येता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तिसरें म्हणटा तांकां कांय रागार करनाकात. बरें कर मोगान उलया. मोगान उलयल्या बरें ते कालें करूंक तयार आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती कितें करूंक तयार आसा. देखून तांचे कडेन सुगुणी स्त्रियो तुमी जाया. सुगुणी काले म्हणटा तुमच्या गोंयचे भाशेन सुगुणीन न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बरें करचें काम करा. बरें करचें. गादीचं पुस्तक प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्स 12. 31 वर्स 12. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती तांकां हित करतली न्हय हायत. बरें करतली. हर एकल्यांक ती बरें करतली. घोवाक बरें करतली. बायलेक बरें करतली. या दुसऱ्या बायलांक बरें करतली. भुरग्यांक बरें करतली. आवय पाय मांयक सगळीं बरीं करतली. थोडीं बायलां आसात पळय सासू मांयक सासू करचें बरी करतात. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी चिंता एक तुमी चेडूं आसा. बाय तूं आसाय. तूं दादल्याच्या घरा लग्न जावन गेले. आतां लग्न जावन गेले दादल्याची आवय तुजी आवय की न्हय. हॅलो. कशी तुजी आवय आसा तशी दादल्याची आवय तुजी आवय न्हय. तशें तूं दादल्याच्या आवयक मोग करीचे तुज्या आवयक तस्सो मोग दिजे वय की न्हय. तर तुज्या आवयक मात मोग कर तुज्या दादल्याच्या आवयक मोग करना जाल्यार तूं स्त्री न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी हित करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां आवय बापायची जबाबदारी कितें. लग्नाचें जिवीत जालें. घोवाची जबाबदारी जाली. बायलेची जबाबदारी जाली. आतां आवय बापायची जबाबदारी कितें. कुटुंब जिवितांत आमकां मेन आसा आवय बापायची जबाबदारी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. फर्स्ट हेब्रो चॅप्टर 11 वर्स 23. हेब्रोवाचें पत्र 11 अवसर 20 आनी 3 वाक्यां. भुरग्यांक तांणी राखून व्हरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. भुरग्यांक तांचेतल्याक सोन सोडूंक ना. भावार्थान लागूनच मयजेच्या आवय बापायन तो जल्मतस 3 म्हयन्या पर्यंत ताका आपोवन लिपोवन दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. भुरग्यांची जतन कान गेली. मयजेची देवान कशें जतन काडली त्याच्या आवय बापायन जतन कान गेली. त्या वेळार फारेव्यान पुरा भुरग्यांक जुशी मारूंक ऑर्डर दिल्ले. ते जाल्यार मयजेचेय मर्डर जाते आहले. पूण तांच्या आवय बापायन ताका भितर लिपोवन दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक ह्या सैतानाच्या सावळेतावन वायटातावन खोटेपणातावन तुम्ही राखून दवरचे लिपोवन दवरचे. ताका लिपोवन दवरून जेजूची कृपा मात्र जाता. दुसरें कितेंय जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूची कृपा मात्र तुझ्या भुरग्यांक रक्षण दिता. काल ब्रदरान सांगलें न्ही तुमकां कशी कृपा आमकां दिता. कशें कृपेचें नेसान आमी न्हेसता तशें भुरग्यांक तुमी कृपेचें नेसान न्हेसोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तांकां अभ्यास करूंक जाय. तांकां प्रॅक्टिकल तुमी करूंक जाय. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 7. द्वितीनियमाचें पुस्तक 6 अध्याय 7वें वाक्य. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. देवाचें उतर तांकां परत परत सांग. घरांत आसतना सांग. वाटेर आसतना सांग. जल्मताना ताका सांग. न्हिदताना ताका सांग. उठताना ताका सांग. देवाचें उतर सांग. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं जाणां आज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सकाळीं उठून मागणें करीतात.
कितले जाणां भुरगीं इस्कालाक वयच्या पयले एक ल्हानशें बायबल स्क्रिप्चर वाच म्हूण सांगतात. कितले जाणां आवय बापूय आपल्या भुरग्याक घालतरी मुखार ल्हानशें मागणें कर, रोजार कर, मागीर इस्कालाक वच म्हूण सांगतात. कितले जाणां आवय बापूय इस्कालाक वयच्या पयलें ब्लेसिंग कार्ड घेवन वच म्हूण सांगतात. जर हें सांगना जाल्यार तुमचे आवय बापायची जबाबदारी तुमी फेल जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आणि म्हणटा पळया, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळं तुज्या काळजान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर म्हूण ताका सांगचें. तुवें उठतना बसतना न्हिदतना सांगचें, इस्कालाक वयतना सांगचें, पाटी येताना सांगचें. आज आमी काय ना, वच जिम्माक वच, नाल्यार एक्सरसाइज करूंक वच, डान्स क्लासीक वच, कराटे क्लासीक वच, ताका पूर आमी धाडटा. पूण देवा तें ना, ते कंचन ती एक दिसी तुज्या कामाक येवचें ना, तो मात्र एकलो तुज्या कामाक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून भुरग्यांक वर्ड ऑफ गॉड दी, मागणें करूंक शिकय, तांकां तुजे संगत बसय, मागोवंक शिकय, तांकां रोजार करतना तांकां बरें बसूंक सांग. ल्हान आसतना तुमी ट्रेन करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ल्हान आसतना तुमी ट्रेन करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर ट्रेन करूंक जायना. ल्हान जड आसतना ते कशेंय तुमकां बागगवेत, व्हड जाल्या उपरांत बागोवंक जायना. मागीर तुमी मागचें, म्हज्या पुता खातीर माग, म्हज्या धुवे खातीर माग, फायदो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुजी जबाबदारी तुवें करची केल्ली जाल्यार आज तुजी भुरगीं त्या परिस्थितीक पावची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तांकां कळीत करूंक जाय. द्वितीय नियम पुस्तक ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 9. पूण तूं जागृत राव, तुजे दोळे आनी देखुल्यो गजाली विसर नाका. कितें संवसारांत घडटा तें पळय, तें विसर नाका. आनी ती जिये पर्यंत त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तरबेती दी म्हणटा तांकां प्रॅक्टिकल दी म्हणटा. गादीचो पुस्तक प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 6. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 6. सारके वाटेन चलोवंक चेड्याक शिकय, सारक्या वाटेन चलोवंक चेडवाक शिकय. आनी ती बिजूड जावचे बरी, आनी ती म्हातारे प्राय परता म्हणसर ती तुमकां सांडची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजकाल पळय आमकां एक या दोगां भुरगीं, एकले अमेरिका गेले, एकलो कॅनडा गेलो. ही जाणटी जाताना आश्रमाक गेली. आज कितले हांवें 11 इयर्स जाता हांव आश्रम चलयता. हांव पयलें चिंततालो दुसऱ्या जातीचो लोक मात्र म्हाका मेळटलो, पूण क्रिस्तांव सकट बरें पळयतात म्हणून. पूण क्रिस्तांव लोक घरांनी एकसुरपणान पडून आसा. कितल्या जाणांक हांव रेस्क्यू करता घरांत हांव जाणां, एकले आसात पडून. हालेलुया. तरबेती दिया तुमच्या भुरग्यांक. तुमच्या भुरग्यांक व्हरा आश्रमाक. हांगा आश्रमाक घाल्यार म्हाका आश्रमाक घालनाका, हांवें तुका पोसलां, हांवें तुका एज्युकेशन दिलां, म्हाका बरें कर पळय. तुका कॅनडा धाडी नाकात, कॅनडा आनी खंय वचून तुमी कित्याक आश्रमाक पडटात? घरांत दवरा. कित्याक इंडियान घडोवन तुमच्या भुरग्यांनी तुमची जोड पावना गी? हॅलो. तुमकां दुडवाची आशा लागल्या जावंक पुरो. ग्रीड इज द बिगेस्ट सिन. दुडवा फाटल्यान तुमी धांव नाकात, दुडू तुमच्या फाटल्यान धांवचे. हाचे सांगता रावा, हाचे सांगता रावल्यार दुडू तुमच्या फाटल्यान धांवन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तरबेती दिया तुमच्या भुरग्यांक. आवय बापायक पळोवंक सांगा. जाणटे प्रायर आमकां पळयचे. तुमी आमकां आश्रमांत घालचे न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी फोर्थ, तांकां उत्तेजन दिया. उत्तेजन. आनी अशें तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंत तुमी चिडाय नाकात, आनी बिजूड जावचे खातीर तुमी कितें कारण जायनाकात. आनी सिक्स्थ, सोंसणीकाय. तुमकां सोंसणीकाय आसा आवय बापायक. एफिसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 4. तुमी तुमच्या भुरग्यांक राग आर्जायचें, चिडावचें न्हय. सोंसणीकाय जाय. बगार तांकां बूद सांगा. तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव समोर ती प्रकार तांकां चलोवया आनी वागोवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.